ते आता मिटींग आसा आमची आता आसा मिटींग आता सर मिटींग आसल्या नंतर आमी ठरयतली. सीएमान बी कितें एडवायस दिला बाबा कर नाका ना सीएमान सगळं म्हणजे जो प्रोसिजर लागता तो एक्सप्लेन केला. प्रकाश बाबा वी आर होपफुल. केपें मतदारसंघ एसटी रिजर्व जातलो तो दिसता. सो फुडें तुमचो कितें प्लॅन खंयचो मतदारसंघ रिजर्व जातलो ना पूण तुमचो फुडें कितें प्लॅन आसतलो जर रिजर्व जायत जाल्यार प्रेडिक्ट रायट नाव बिकॉज इट इज लेफ्ट टू द इलेक्शन कमिशन. हे विल डिसायड. पूण तुमी विचार करतले फुडें जर तो एसटी रिजर्व जायत केन्ना विचार केलो ना. तुम्ही पयलीं मंत्री असले त्या मध्ये आमदार थंयसरले सो फाल्यां जर एसटी रिजर्व जालो जाल्यार तुम्ही कॉन्टेस्ट करतले. I have won 3 times that constituency and once I announced that is not constituency रेवान असले. So altogether 4. तुम्ही एस्पिरंट आहे इलेक्शनाक Let us see. तुम्ही किती थारायला Not yet. पूण रिजर्व जाले जाल्यार आसतले तुमी. Time will tell. हे जालें आतां तुमचो जो मोर्चा ना ते आमी डिस्कस आय कांट एकटोच हांव तो डिसिजन घेवपाक शकना. आमची कमिटी आसतली. वील हॅव टू गो एज पर कमिटी डिसिजन. बट 4 महिन्यांनी जावपाक शकता म्हणटा तुम्ही. येस येस शुअर. आय ऑलवेज इज टू टेल न्ही हांव सदांच सांगता 3 महिने प्रोसेस जातलो म्हणजे अँड वी आर होपफुल. इट्स अ फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप गोईंग टू इलेक्शन कमिशन अँड बाय डिलिमिटेशन. तुमचे सगळे एसटी लिडर आयज वांगडा आयले म्हणून खंय तरी हे मातशें फास्ट ट्रॅक जालें अशें दिसता तुमकां. कारण पयलीं सगळ्यात चडशे एसटी लिडरांची तोंडां एक घरात 4 भाव असल्यार डिफरन्स आसपाक शकता न्ही. समटायम मे बी डिफरन्स आसलो जाय बट वी आर टुगेदर नाव वर्किंग टुगेदर. वील वर्क फॉर टुगेदर ऑल्सो. येयले वांगडा येयले म्हणून फास्ट जालो का म्हणटा. समटायम्स इट रिक्वायर्स न्ही. युनिटी ऑलवेज गिव्स विक्ट्री. पूण तशीच उरतली आतां एकदां तुमचे 100%. आय हॅज टू टेल अस एकच खबर आहा की सदांच आमी पॉझिटिव्ह थिंकर अँड पॉझिटिव्ह रिजल्ट दितात. सगळे लोकांक सुद्दां आमचो मेसेज आसा तेन्ना तुमी कितें नॅगेटीव न्हू. यू ऑफ द पॉझिटिव्ह थॉट अँड वी ऑलवेज रिमेन टुगेदर. एकट्यान जर रावले की आमी खूब गोश्टी मेळोवपाक शकता. सो ह्या वेळार सगळे आमचे मुवमेंट रायट फ्रॉम बिगिनींग 2003 ऑनवर्ड जे मुवमेंट आसले वेगवेगळे ऑर्गनायजेशन आपले मुवमेंट करतात ते सगळ्यांचे सुद्दां आमी हे फर्स्ट नोटिफिकेशन काडपाक सगळ्यांचे सुद्दां आमी अभिनंदन करतात तेंची याद करतात आनी अशेंच सगळ्यांनी आपल्या कम्युनिटी खातीर एकठांय रावतात. पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळें की काम सोंपलें अशें आसा. नो सी आय वॉज आउट ऑफ पॉलिटिक्स लास्ट आय थिंक 2002 ऑनवर्ड. माय सोशल वर्क इज ऑलवेज देर. म्हणजे समाजकार्य आसा मनीस आमदार जावनूच काम करता आसतना तुजे प्लॅटफॉर्म जी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा त्या हातूंतल्यान तूं तुज्या समाजाचें करपाक शकता. तूं तुज्या गांवाचें करपाक शकता. राज्याचें करपाक शकता आनी देशाचें करपाक शकता. सो सोशल वर्कर बॉर्न सोशल वर्कर आसा हे कांट तो स्वस्थ बसूंक शकना न्ही. सो तो आपल्याला पॉलिटिकली पॉवर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गो फॉर म्हणजे मोर बेनिफीट. बट मेनी सोशल वर्कर दे डू नॉट आफ्टर ऑल्सो नो पॉलिटिक्स दे ऑल्सो सर्व द पीपल. कशें आसा गाकू वय जाल्ले तेन्ना धनगर हे उरलेले एसटी स्टेटस मेळपाचे. आमी आतां पळयता की ते बाबू गवळेकार आसा तांचो फूल एसोसिएशन आसा ते सामके फास्ट ट्रॅक कर म्हणटा ते. न्ही कोण तांकां अपोज करना न्ही. खरें म्हणल्यार आमी त्या वेळार पळयताले की 4 जावपाक जाय आसले बट तांचे त्या वेळचे बॅड लक जालें ना. आतां ते खटपट करता कोण मेळना तेंचे खटपट करपाक नथींग रॉंग. तुमचो तेंको आसतलो असोच न्ही आतां सगळें तेजे आतां मुवमेंट करता ते चालू आसा तांचें. काय तुमकां मेळ्ळो की तेंचे अशें आमी कोणाचें ना. जे पयलीं साकून जे बरोबर आसले मदें तेंचे जालें ना खंयचे पॉयंटार जाला ते आमकां खबर ना. बट आतां ते ट्राय करतात काय तेंचे एका प्रयत्न यश मेळचें. ओके थँक्यू. ओके चल. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.